नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरारी हेडलाइन्स. दर वर्सा 3 दीस जावपी सनबर्न एडियम अंदू 4 दीस म्हूण बोवाळ. थळावे म्हणटा 31 डिसेंबराक सनबर्न नाका. मायकल म्हणटा 31 तारखेक राती 8 मेरेन चलोवचे. सावंत सरकार सगळ्यात भ्रष्ट पीडब्ल्यूडी स्कॅम घेऊन काँग्रेस चल्ली लोकायुक्ताकडेन. टागोराच्यो लोकसभेचे तयारेक काँग्रेस फुडाऱ्याकडेन बसका. केंद्रात सरकार बदलले काय गोंयांत घोव. मायणा कुट्टरे हुंडाबळी. समंता फर्नांडिसाच्या सासूमायचेर एफआयआर. 30 ऑगस्टाक समंताक मरण. चलयेक न्याय मेळचो म्हणून समंताच्या आवयचे यत्न. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेत गोंयांत एड्साच्यो केशी लागल्यो वाडूंक. 2023 219 केशी. सरासरी 1.5 दिसाक 1 केस. प्रोजेक्ट डायरेक्टर दोतोर उत्तम देसायान दिलो डाटा. पुराभिलेख डॉक्युमेंटाचो गैरव्यवहार बंद करूंक सीसीटीव्ही कॅमेरा. कोण कितले वेळा डॉक्युमेंट मागता ताचो दवरतले डाटा. मंत्री म्हणटा डिजिटायझेशनाक 3 वर्सां. खातें तात्पुरते शिफ्ट. विठ्ठलापूर साखळेच्या प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्याक कथित मारपीट प्रकरणात शिक्षिका निर्दोष. शिक्षण खात्यान दिली क्लीन चिट. पोलीस तपास चालू. आणि मडकयचे नवदुर्गेचे जात्रेक महाजनांक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचे. देवीक अर्पण केल्ल्यो वस्तू पैशांचो सरकारी अधिकाऱ्यान हिशोब दवरचो. फोंडेच्या उत्तर गोंय जिल्लो कोर्टाची जात्रे खातीर ऑर्द. खबरो विस्तारान. दर वर्सा 3 दीस जावपी सनबर्न पार्टी अंदू 4 दीस म्हूण बोवाळ. थळावे म्हणटा 31 डिसेंबराक सनबर्न नाका. थळाव्यांच्या धंद्यार परिणाम जातलो. आमदार मायकल म्हणटा 31 तारखेक राती 8 मेरेन चलोवचे. आमदार डिलायला म्हणटा आमी लोकांबरोबर मुख्यमंत्र्याबरोबर उलोवन इशू तडीक लायता. दर वर्सा 3 दीस जावपी सनबर्न पार्टी अंदू 4 दीस म्हूण बोवाळ. थळाव्यांचो विरोध. पूण जर तेंच्यांनी 31 जर गव्हर्मेंटान तांकां परमिशन दिलें तर ते आमच्या लोकांक सेटबॅक जातले अशें तरी म्हाका तरी दिसता. आमचे तर इतले 31 इतले लोक येयल्ले आसता जेचे बुकींग पयलेच जाल्लें आसता आनी इतले आमकां ट्रॅफीक इतले आमचे कंजेशन जातले की सांगपाक जायना पळय तशें. Sunburn operates till 10 o'clock. They say they operate till 10 o'clock legally, but illegally they lease out properties and they make private parties in the night after 10 o'clock. Who is going to stop those private parties? This is what we are asking. So हांव सरकारा कडेन मागता किंवा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याकडे मागता की हो कार्य 31 तारखेचो जो तेंच्यांनी दीस दवरला चवथो दीस तो तेंच्यांनी कॅन्सील करचो आनी 28, 29, 30 हे 3 दीस कार्यक्रम चलपाक दिवचो. चडशे लोक म्हणून येता आमी ड्रग्स घेता किंवा सोरो पियेता आनी हे एक फावटी सनबर्न काबार जातकूच होच लोक जावन आहा रस्त्याचेर एंट्री मागता. आनी जेन्ना आमचो लोक देवळांनी किंवा इगोर्जींनी वयता आपले एक मन देहाक उक्तें करपाक लागून आनी जोरी तर तांकां सेफ्टी ना कितें फायदो ohल्या फेस्टिविटीजांचो. 31 नायट हो एक आमचो सगळ्यांचो एक म्हत्वाचो हें आसा. पण 31 हो कित्याक म्हत्वाचो आयज आमचे क्रिश्चन भाव जावं भयणां जावं सगळीं ही मिसाक वयता त्या टायमार आनी हो हांकां आयज 31 भरपूर त्रास जावपाचो. हांव मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन की 31 हो कॅन्सील कर. आनी जी म्हणणी आसा पळय तुका बोट धरून दिल्यार तूं हात धरता तशें सनबर्न ऑर्गनायझरांचें जालां. कितें ना कितें करून गव्हर्मेंट प्रेशर हाडून गव्हर्मेंटाक बॅगा पावन हे सनबर्न हांगा ऑर्गनायज करपाक सोदता आनी करताय बी. आतां हेचें हें उदाहरण पयलीं 30 तारखेर 29 तारखेर सनबर्न काबार जातालो. आतां तेंच्यांनी 31 तारखेर केला जो आमचो पीक टायम म्हणटा पळय सिजनाचो तो ते दिसा 31 तारखेर ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम जातात. लोकल हॅरेस जातात हांगासर कित्याक लोकलांक
1 किलोमिटरचं अंतर कातरपा खातीर जवळ 4 किलोमिटरचो भोंवडो करचो पडटा. तो धूळ आनी धुंवर हेचो सगळो प्रॉब्लम हे 4 दीस लोकांक भोगचो पडटा. पंचायत बॉडी मिटींग सगळ्यांनी डिसायड केलें की 31स्टार आमकां सनबर्न अंजुनान तरी नाका, कारण थंयसर 31स्टार सगळे हरशींच आमकां 3 दिसांक ट्रॅफीक कंजेस्टेड जाता आनी 31स्टार लोक सुबेज येयल्ल्या कारणान थंयसर आनीक प्रॉब्लेम जातले. मायकल म्हणटा 31 तारखेर जाल्यार राती 8 मेरेन चलोवचे. आमदार डिलायला म्हणटा आपूण लोकां वांगडा. Some of the locals, the restaurant owners and all have approached me saying that, you know, not to have it on 31st. So I will consult the Honorable CM and see. I am completely against. See, he should have his original dates, 28, 29, 30. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. गोयचे सगळ्यात भ्रष्ट राज्य सरकार सध्याचे सावंत सरकार. काँग्रेस प्रभारी मणिकम टागोरान सरकाराक सोडलो. PWD नोकर भरती स्कॅमाचे पुरावे घेवन काँग्रेस लोकायुक्ताकडेन चल्ली. लोकसभेचे तयारेक मणिकम टागोरान काँग्रेस फुडाऱ्यांची बसका घेतली. मंत्रीपदाच्या हैसाचेर आमदारांनी काँग्रेस सोडली. ते वेटेन केंद्रात सरकार बदलले काय हे वेटेन सावंत सरकार घो. Goa Congress is taking up the issue of the job scam in a big way, and the way the government of BJP led by Mr. Pramod Sawant has become the most corrupt government in Goa itself. It has played with the youth's future itself, and there is a big scam, and they are trying to whitewash it with the change of the minister in it. From that, Congress party has complained to the vigilance about that thing, and now Congress party, there is no actions from the vigilance. Congress party will now go to the Lokayuta regarding this same with details. They are sold out MLAs who went from Congress. There was a news that one person will be inducted. So we were not sure, and ultimately at late evening on that day, that guy was sworn in. Immediately next day, party has taken up that issue, and we had exposed that this was because Chief Minister is on record. The minister who has resigned, you see his resignation letter. It is clearly mentioned that there was a commitment. So I think Chief Minister has to come clean. That day also we had said. मायणा कुट्टरे हुंडाबळी प्रकरणात समंता फर्नांडिसाच्या सासूमायचेर FIR. 30 ऑगस्टाक समंता फर्नांडिसाक लासून मरण आयिल्लें. चलयेक न्याय मेळचो म्हणून समंताच्या आवयन प्रकरण लावन धरलें. ह्या प्रकरणांत SDMच्या रिपोर्टान उपरांत पुलिसांनी FIR केला. केस रोखडीच तडीक लायतले म्हणून दक्षिण गोंय SP प्रुडंटाक सांगता. पेट्रोसिना फर्नांडीस हे बायलेन आपल्या सुनेक हुंड्या खातीर त्रास केलो आनी बळी घेतलो म्हूण आरोप. ह्या आरोपाक लागून मायणा कुडतरे पुलिशेन पेट्रोसिना फर्नांडीसा आड FIR नोंद केल्या. समंता फर्नांडीस हिका 30 ऑक्टोबराक मरण आयिल्ले प्रकरण गुटलावपाचो यत्न जाता म्हूण आवय एना मारिया डायसान NGOचो आदार घेतलो. म्हाका सांगिल्लें आपल्या हांव गेट म्हूण पुलीस ते बाय म्हणून तूं सारकें कितें उलयना मागीर म्हळ्यार बाय तेंको बाये कितें कोत न्ही बाये ज्युअरीस का मागीर म्हणून जालें आपल्या बाये तूं व्हर म्हणून लागलें हें सांगूंक लागलें तें म्हाका माणे ताका लागून कांय उलोवं नासलें माणे. तें सांगलो न्ही तुगे तुवें तोंड कोण जाल्यार बाये हाडलें बाये सांबाळ म्हणून आतां बाय कोणाक बाय तेंको म्हणटो आमकां एक डावट आहलो की ती सांगत ते भशेन चेवडाको उलयले ते भशेन एक चेवडान जे पण मॅजिस्ट्रेट वयता स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक तेन्ना मॅजिस्ट्रेट कोणा बुगले गेला आनी तो स्टेटमेंट रेकॉर्ड जाता. बट एकू प्रॉब्लेम कितें जालें तेणें आपले खूद मायक कन्फेस केला कितें म्हणून आपल्या धाकले चेवड तेंको वीच इज 4 years ते तेका मारता म्हूण तेणें त्या सवाय डिनायल केलें आपल्याचेर घेयलें. आफ्टर दॅट आमकां डावट आहलो की तेगे एक चेन तुंडयल्ली आनी फाटल्यान तेजे तकले मार आहलो. तेका लागून आमी सेकेंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मारलो. यू विल बी शॉक तो रिपोर्ट चोयलो जाल्यार डॉक्टर डीन पुलीस ऑफिसर जावन आपूण रिप्लाय करता हो रिप्लाय तेगेलो तो हेका मागता कितें म्हणून हो तो चोवपा जर गेलो हितून
पुलीस डॉक्टरांक कसलोय रायट ना. पुलिसाक टोटल सेपरेट टू होम डिपार्टमेंट आनी हे मेडिकल सायन्स तुमी जे पळय आहा आमचो कितें मागला की कितें जाल ती बॉडी हें काड म्हणून हो डॉक्टर बरोवन दिता की पुलीस चॅक करतले. डाय डेक्लरेशन फॉल्स आसना म्हणून आमकां तुका स्टेटमेंट घेवपाक मागला. यू नॉट बी अ विटनस टू दीस केस. प्रकरणात FIR जाल्या, चौकशी चल्ल्या म्हूण पुलीस सांगतात. We have received one report from sub-divisional magistrate who was conducting inquest proceedings under 176 CRPC, wherein there was a death that was reported on 30th of November due to burn injuries. And in that inquiry, 176 CRPC inquiry conducted by the concerned SDM, he has mentioned regarding foul play in that inquiry. So based on that, we have registered a case under section 304B of IPC in Manakapuram police station, and the investigation of this case has been taken up by the police stations, and we'll get to the conclusions shortly. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस. गोंयांत सरासरी 1.5 दिसांत एक एड्स दुयेंती मेळटा. 25 ते 45 वर्स पिरायेच्या लोकां मदीं चड एड्स दुयेंती. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेंत गोंयांत एड्साच्यो केशी वाडटात. टेस्टिंग वाडला म्हणून प्रोजेक्ट डायरेक्टर दोतोर उत्तम देसाय सांगता. 2023 खंय फक्त 219 केशी. संवसारीक एड्स दिसा निमतान खासा रिपोर्ट. गोंयांत 1987 पयलीं HIV पॉझिटिव्ह केस नोंद जाल्ली. तो फॉरेनर आशिल्लो, मात त्या उपरांत 1989 पयलो गोंयकार पॉझिटिव्ह जालो. त्या उपरांत HIVचे केशी वाडत गेले. फाटल्या 5 वर्सांचो HIV पॉझिटिव्ह आंकडो पळयात. 2019 86,369 जाणांची टेस्टिंग जाल्ली, तातूंतले 293 पॉझिटिव्ह. 2020 62,521 जाणांचे टेस्टिंग करून 187 जाण पॉझिटिव्ह मेळिल्ले. 2021 93,321 234 जाण पॉझिटिव्ह. 2022 आंकडो उणो. 56,342 जाणांचे टेस्टिंग केल्ले, 120 जाण पॉझिटिव्ह. जाल्यार 2023 आतां मेरेन 1,22,719 जाणांचे टेस्टिंग जाले, 219 जाण पॉझिटिव्ह. मजगती फाटल्या 5 वर्सांत एड्स दुयेंताक लागून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो पळयल्यार 2019 3 दादले 14 बायलां मेळून 20 जाणांक मरण आयिल्ले. 2020 15 दादले 13 बायलां मेळून 28 जाण सोंपले. 2021 13 दादले 10 बायलां मेळून 23 जाणांक मरण. 2022 26 दादले 12 बायलां मेळून 38 जाणांक मरण आयिल्ले. 2023 ऑक्टोबर मेरेन 18 दादले आनी 9 बायलां मेळून वट्ट 27 जाण सोंपले. गोंयांत सरासरी 1.5 दिसांत एका एड्स दुयेंतीक मरण. कमी जाता आतां, कित्याक आमी वाडोवन सुद्दां थोडे लोक मेळटात आमकां. 219 म्हटल्यार कांयच न्ही. 1000 खंय आनी 219. हाचे रिजन्स तुमी कितें दिसता तुमकां? अवेरनेस जाला लोकांक? खूबच अवेरनेस जाला. इनफॅक्ट द अवेरनेस आनी एवरी दॅट तेंचे पळय ती कॉन्फिडेन्शियलिटी आनी ऑल दीस एज वेल मेंटेन. सो दे आर ऑल्सो इन ओपन. तांकां तेंचे सिम्टम्स जर आसात कळ्ळी तांकां बाबा आमकां विकनेस आसा, दे गो इमिडिएटली फॉर टेस्टिंग. हाय रिस्क बिहेवियर्स आसा तेन्ना तकलें कितें डावट आसा तेन्ना, सो दे ऑलवेज गो इमिडिएटली आनी गेट टेस्ट देमसेल्फ. आनी टेस्टिंग इज व्हेरी अवेलेबल. खंयच्या हॉस्पिटलांत चलल्यार तुमी डायरेक्टली मेळटा टेस्टिंग. लेट कम्युनिटीज लीड. सो ज्यो कम्युनिटी आसा तितूंत आमचे खूब प्रयत्न जातले की तांकां शिकोवपाचे आनी तेंचे कडल्यान लीड करून जे आमचे प्रोग्रामान आसा तशें फुडें व्हरतले. सो आमी ऑलरेडी फ्लॅग ऑफ केल्या 2 व्हेहिकल्स आमच्यो वीच वील मूव अरावंड इन द कम्युनिटीज, विलेजीस एंड ऑल. एंड द IC वी ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ. केन्ना तुमी जातले सर? आज सकाळी फ्लॅग ऑफ केली आमी. बहुत प्रोग्राम सुरू करचे. वयर पावतले. हय हय. सो ती व्हेहिकल इज ऑलरेडी गॉन. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी रुपेश रावत. मडकयचे नवदुर्गेची जात्रा अंदूय पोलीस प्रोटेक्शनांत जातली. देवस्थानाचो वाद कोर्टांत आशिल्ल्यान फोंडेच्या उत्तर गोंय जिल्लो कोर्टान खासा अर्जाचेर ऑट दिली. जात्रेक महाजनांक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. जात्रेक येवपी भाविकांनी देवीक अर्पण केल्ल्यो वस्तू पयशांचो गैरवेव्हार जावचो न्ही म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यान सगळो हिशोब दवरपाची ऑर्द.
The North Goa District Court sitting at Ponda has passed certain directions for the smooth celebration of Madkai Navdurga Jatra this year. The court has ordered that police security will be provided for the entire Jatra period. The court has also ordered that Deputy Collector himself or any officer appointed by him will act as a receiver to receive the offerings offered by the devotees and will be maintained a record of it, that tomorrow there is no allegation of any type of misappropriation. Mukesh Kumar for Prudent. दोनापावला जेटी वयल्या गाडेकारांचो प्रस्न सोडूंक आमी आसात. आमकां काँग्रेसीचे सल्ले सुचोवण्याची गरज ना, पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयला. शुक्रारा काँग्रेसीचे आमदार जेटीर पळोवणी करूंक गेल्ले. अकस्मात थंय बाबूशूय पावलो. ताच्या मदीं वाद. बाबूश म्हणटा तांचे प्रस्न सोडोवंक आपूण आसा. No, as an opposition, you come. No, come is going to not as opposition. अरे गोयंकर आम्ही हांव तो बायलो पहिले फर्स्ट अंडरस्टँड फर्स्ट स्टडी द मॅटर नो वेदर तेंकां त्रास केलेले आहा पळय देन यू कॅन सपोज तेंकां त्रास केले जाल्यार तूं कामले ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची आय एम जस्ट ट्रायिंग टू टेल यू हे कोण हिंगा आतां तेंकां उलय म्हण सांग एक लाख सांगून दी की आमी केन्ना त्रास केले आहा म्हणून दॅट एज फार एज द टुरिस्ट आर कन्सर्न आय थिंक दॅट इज सर्टन फी ऑफ 20 रुपीज कितें घेता 25 and 50 25 for the kids at 25 adults is 25 rupees and 50 rupees. That is the fees basically which is to be collected from the tourists to enter to see the Donapaul. Arey Baba, see, listen to me. Why this has been extended? What was the size of this? This was coming here. This has been extended. This has been extended not now. When I was in first government, when Mr. Parikar was there at that time. So this was extended basically to shift the stalls from there. Now you just tell me, if you have a stall on that this thing, how do you expect people to see? See, I will put up this thing in front of the tourism minister. Let tourism minister counter their whatever grievances. So issue काहीतरी politicalize करायला गेला होता. That is the reason I am saying. It is just the opposition which has come. So the moment they read something on paper, Donapaul is not किया जाले तो तिंगा जाऊया. It is nothing that thing. It looks basically they are trying to show that that only they are the MLAs who are looking at the interests of the Goans, while others are not looking at the interests of the Goans. ते म्हणटा की हांगासर रेव्हेन्यू येवपा खातीर जी फीज आहा ती घेवचीच पडटली, तशेंच गेट आहा ती आमी ओपन करपाक शकना आणि अजून त्यांचे उलोवप चालू आसा. आणि बाबूश मोन्सेरात अशें सांगता की सध्या आमी जे कितें आहा तें उलोवया म्हणटा, परंतु त्यांनी सारकें स्ट्रिक्ट सांगलेलें आहे की ज्यो तुमच्यो मागण्यो आहा त्यो पुरो जावच्यो ना. त्याच्या उपरांत अजूनय ते आतां फुडें कितें जातलें तें पळोवया. प्रोटेक्टा खातीर दोनापावल जेटी वयल्यान रुपेश रावत. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. विठ्ठलापूर साखळेच्या प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्याक जाल्ले कथित मारपीट प्रकरणात संबंधित शिक्षिका निर्दोष म्हणून शिक्षण खात्याची क्लीन चीट. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन प्रुडंटाक सांगले. मारपीट केल्या म्हणून पालकांनी दिवचली पुलिशेंत कागाळ केल्ल्यान गुन्यांव नोंद केल्लो. पुलीस फुडलो तपास करता, मात शिक्षण खातें म्हणटा ती निर्दोष. 25 नोव्हेंबराक विठ्ठलापूर साखळे सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्याक मारपेट केला म्हूण एका शिक्षिके आड दिवचले पुलिशेंत कागाळ केल्ली. शिक्षण संचालनालया कडेन कागाळ आशिल्ली, मात शिक्षण संचालक झिंगडे सांगतात ती खंय निर्दोष. म्हाकाय तो सोशल मिडिया कडल्यान तो इन्सिडंट कळ्ळो आनी जी म्हायती म्हाका स्कुला कडल्यान किंवा एडीआय कडल्यान मेळ्ळा त्या प्रमाणे 3 जाणां भुरगे ते टॉयलेटांच्यान धांवून येताले. ते तातूंतलो एकटो भुरगो पडलो आनी तो आपटलो अश्यो टिचरी सांगता, चडशे भुरगे सांगता. आनी आमच्या टिचरीनूच त्या पेरंटाक सांगलें आनी ती पेरंट आयली थंय आनी तांची त्या टिचरीन वचून पुलिसेन कंप्लेंट केली. आतां ग्रिवन्सीस रिड्रेसल मेकॅनिझम आमच्या डिपार्टमेंटाचो आसा. सो जर त्या पेरंटान टिचरी कडेन ना जाल्यार फुडें एडीआय कडेन जर कंप्लेंट केली जाल्यार ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हँडल करचें पडपाचें. आतां आमी जर रिपोर्ट घेतलात त्या रिपोर्टा प्रमाणे टिचराचो इनचार्ज टिचर, बाकीचे टिचर आनी पीटीएन त्या टिचरीक क्लीन चीट दिल्या. मजगती आमी त्या भुरग्याच्या घरा पावले. भुरग्याची आवय म्हणटा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला. आमी 4 जाण आमकां चुचुरण जाल्ले म्हणून आमी गेल्ली. ती मागीर आमी येताली न्हू तेन्ना आमकां टिचरीन मारले आनी म्हाजी तकली भिंती कापड.
तुम्ही क्लासीसून विचारून भायर सरलेले? ना विचारत भायर सरलो. आगे मा टिचरीन म्हणपा लागलो म्हाज्या कानपाडार मारले आनी म्हाजी तकली मला भिंतीर आपटली म्हणपा लागलो. तू यो फाल्यां शाळेन तुका आपूण दाखयता म्हणपा लागलो. हाय हांव म्हणलो अशें कशें? पण तुवें म्हाका सकाळी म्हाका ही गजाल कांयच ना, पूण तो सकाळी टिचरीच्या फुड्यान म्हाका हें सांगचो ना टिचरीन म्हाका मारला म्हणून. घरा येतलो तेन्नाच सांगतलो न्हू, तेकाय थंय टिचरीच्या फुड्यान भंय आसतलो न्हू. जाला इन्सिडंट आनी म्हाजो भुरगो हांवें म्हाज्या भुरग्याचेर कानपाडार मारपाक कोणाक रायट दिवंक ना आनी टिचरीक तर करत ना. आयज जर शाळेन हें आयज म्हाज्या चेड्याक जाला फाल्यां कोणाच्या भुरग्याक हें जातलें. तेन्ना हांव कोणाक पेरंट्सांक सपोर्ट कर आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करा आनी तुमी फुडें सरा, हांव तुमकां कांयच सांगना. एज यू विश, तुम्ही जाय ते तुम्ही करू शकता, पूण जेन्ना म्हाज्या भुरग्याक आयज जाला हें फाल्यां तुमचें जावचें न्हू. इतल्या खातीर हांव फुडें सरला. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी वांगडा सिद्धार्थ कांबळी. पुराभिलेख खात्याच्या डॉक्युमेंटाचो गैरव्यवहार जावचो न्ही म्हणून खंय आतां सीसीटीव्ही बसयतले. पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता कोण कितल्या खेपे डॉक्युमेंट मागता ताचोय डाटा दवरतले. डिजिटायझेशन जाल्यार डॉक्युमेंटाचो गैरवापर जावचो ना. सगळे डॉक्युमेंट डिजिटायज करपाक खंय 3 वर्सां तरी जाय. मंत्री सांगता पुराभिलेख खात्याची कचेरी तात्पुरती कदंबा प्लॅटूर शिफ्ट. पुराभिलेख खात्याचे डॉक्युमेंट डिजिटलायझेशन करपाची फायल फायनान्स खात्याकडे अप्रुवलाक आसा. 150 जाणांनी रात दीस काम केल्यार पासून पुराभिलेख खात्याचे सगळे डॉक्युमेंट डिजिटलायज जावपाक 3 वर्सां तरी लागतली. पुराभिलेख मंत्री सुभाष सांगता आमी एक सीसीटीव्ही सर्वेलन्स दवरिल्ले आसा, सगळ्या कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ले आसा. दुसरी गजाल आसा, कोणी डॉक्युमेंट मागता ताचे आमी लॉगबूक दवरलो आसा. त्या लॉगबुकाचेर तांणी एंट्री करपाक जाय. डॉक्युमेंट कोणाच्या हातान गेलो केन्ना गेलो हाचे आमचे रिकॉर्ड्स आमकां मेळटात. आनी जेन्ना ते कॉम्प्युटरायज जातले, जेन्ना आमी डिजिटलायझेशन करतले तेन्ना ते व्हेरी इजी जातले आमकां. कळ्ळें न्ही? डिजिटलायझेशन म्हणटा तेन्ना तुमी परमिशनाक घाला दिसता, पूण आजुनूय म्हाका परमिशन हय अजून ती फायल आमचे फायनान्सांतल्यान येवपाची आसा, ती येतली आनी ताजे नंतर जातले. 150 कामगार पसून डेली बसले, म्हणजे 150 आमचे जर सॉफ्टवेअर एक्सपर्ट्स तातूंत बसले जाल्यार पसून ते 3 वर्सां कमीत कमी डबल शिफ्टीन ट्रिबल शिफ्टीन केल्यार पसून इतके ह्यूज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पणजे सुरू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां फुडल्या 6 म्हयन्यांत पावसा आदीं सोंपतली म्हणून पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताचो दावो. स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत म्हणटा 50% वयर स्मार्ट सिटीची कामां अजून उरल्यांत. जून म्हणल्यार खंय तडीक लागतली. कामां एकदां जाली की फुडलीं 50 वर्सां पणजेकारांक कटकटना म्हणून पाशेंस काडात. स्मार्ट सिटीची कामां फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर जातली म्हूण पणजेचो आमदार मंत्री बाबूशाचो दावो. Smart city now monsoon is over. The smart city work is basically started. It is not only in Panjim. As I told you, in Bombay also I went. The smart city work basically is going on. They have also basically now the thing is what is the problem? We have got only one road and all, so that becomes a problem sometimes for people when there are buildings and all. But the work is in progress, and the MD is basically looking after it, and it will be done. I think by before the monsoon it should be completed. स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत म्हणटा 50% वयर स्मार्ट सिटीचें काम आजून उरला. काम जातकीच फुडलीं 50 वर्सां पणजेकारांक आनी सिटीत येवपी लोकांक ताचो लाव मेळटलो. म्हाका दिसता हें काम पावस पर्यंत चलतलें. एंड ऑफ मे वी विल स्टॉप दिस वर्क. कंप्लीट जातले काय कशें कितें एंड ऑफ मे? कंप्लीट करपाक आमी हो प्लॅन केला. सी आमी मातशे फाटीं उरला न्ही. पयले अशें प्लॅन करून काम जावंक ना आनी मातशें ब्रेक जाल्लें काम. आतां आमी सामकें पयलां आसतलें तुमी रोड स्ट्रेच घेवन काम करता. वी शूड एक्सपेक्ट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड अप टू द मॉन्सून्स, अप टू जून 1st. एंड ऑफ मे और जून 1st. आनी सर कितले % काम सद्याक जालां? म्हळ्यार तुमी पळयता आसले डेली मॉनिटरींग तुमचो चलता आसतलें. कितले % काम आतां मेरेन जालां? वी हॅव मोर दॅन 50% ऑफ द वर्क लेफ्ट. Pipes is one aspect, but chambers is a huge problem. This is now going to be for the next 50 years.
Such is the projection, and the material used is HDP, so that leakage and all may not happen. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी स्वप्नील तारी. आकय म्हापशेच्या विलास केरकर खुनाच्या केशीत आरोपी ताचो भाव ज्ञानेश्वर केरकाराक जल्मठेपीची ख्यास्त. गुन्यांव सिद्ध जाल्ल्यान उत्तर गोंय जिल्लो कोर्टान ज्ञानेश्वराक जल्मठेप दिली. 2019 घरच्या वादांतल्यान ज्ञानेश्वर आनी विनोद केरकारान मेळून भाव विलास केरकाराक जितो मारिल्लो. आकय म्हापसा 2019 एक विलास केरकर हेजो एक किरकोळ कारणां वयल्यान स्वताचे 2 भावांनी तेजो खून केल्लो आनी तांकां अटक केल्ली आनी आतां सेशन कोर्टान तेजी फायनल हियरींग जाली. तितूंतले एका भावाक जन्मठेप म्हणजे लायफ सेंटेन्स ही तांकां शिक्षा जाली आनी दुसऱ्या भावाक जी IPC 304 IPC अंडर तांकां शिक्षा जाल्ली आहा. स्वप्नील तारी वांगडा हांव ओंकार फळारी. वास्को अंटार्क्टिका दीस मनयलो. अंटार्क्टिकाचेर भारताचे दक्षिण गंगोत्री केंद्राक 40 वर्सां जालीं. अंटार्क्टिका कबलातीत भारत वांटेकार जालो ताका 43 वर्सां जालीं. अंटार्क्टिका दिसाच्या कार्यावळीत अंटार्क्टिका मोहिमेचे वांगडी वांटेकार जाल्ले. हवामान बदलान गरमी वाडटा, बर्फ वितरून दर्याची पातळी वाडटा. दोतोर थंबन मेलोथाची शिटकावणी. दोतोर हर्ष गुप्तान वातावरण बदलाच्या परिणामांची म्हायती दिली. So Antarctica is, being a continent which is of nearly size of nearly 5 times of Indian subcontinent, which is covered more than 99% of ice, and that ice is as thick as 5 kilometers in some places. As the globe is warming, and there is also a large amount of ice is being lost to the ocean. This becomes first iceberg, and then they start contributing to the sea level increase. And this sea level is slowly carving away over many of our cities and the coastal cities and towns. And that's only one part of the story. The second thing is actually that as the more warming is taking place, actually it's also changing our climate system. कॉमन मैन की तो लाइफ से जुड़ी हुई है ना. अब अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हम कंट्रोल नहीं कर पाए और सारे जितने भी अंटार्कटिका वगैरह में जो हिम है ये अगर मेल्ट हो गया, दुनिया की क्या हालत होगी. अभी आप देखो एक के बाद एक कितने तूफान आ रहे हैं. रेनफॉल पैटर्न हैज़ चेंज. You get fewer hours of rain, but much more intense. Cloud bursts बहुत हो रहा है, so we are getting affected totally, all due to this climate change and global warming. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.